तुझ्या वाईटात गुणाचे ओकोतितात सगळे तुझे अपमान मोगाचो देव बक्षितात सगळ्या तुझ्या वाईटात गुणाचे मोठ्या खालसाता देवाचे उपकारातून मोठ्या खालसाता देवाचे उपकारातून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो आयच्या मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या सेवेरिना लेमोस पयल्या वर्साचो उगडास देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समारंभता केविन रिबेरो, बेंजामिन डिसा आनीक आपलो 60th बर्थडे समारंभता मानुशीन फेर्नांडीस. देवान तांचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरो म्हूण आमी मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां किरीत भाशेन आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक आनी आमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागूंक आमकां आपयता. तर ह्या प्राचीत काळान किरीत भाशेन जी आमकां दूख दितात, जी आमकां वायट करतात, तांकां आमी बरें करूंक तांचे पासत मागूंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. आनी जायते पावटी घडयेक दुस्मानाचो राग आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरला. वायटाक आमी वायटान घडयेक फारीक केला. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बणिदो सगळ्या उत्साहान सांग मनान चिंतून तणान विचार वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत सदांच माफ कर बरें सगळ्या दिवताक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीदो मोशे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सासणाच्या बाबा आमची काळजां बदलून तुजेशी ओडून घे. फकत तुजें राज आनी ताची नीत सोदून प्रिती मोगाच्या कोळण्यांनी तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रास ओड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दुसरे सुमुर्तीचे पुस्तक वेलें वाचप. मोइजेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्फोर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी
आज्ञा सांबाळूंक फरमायता. सगळ्या तुमच्या काळजान आनी सगळ्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो दवरल्यात, ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबेमजार सर्वेस्पोरा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां. आनी तुमी आपले बसावणे प्रमाणे जोडलोली आपली काशा पोरजां म्हूण सर्वेस्पोरान आयच्या दिसा सोबेमजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगळ्या रोचल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे बसावणे प्रमाणे सर्वेस्पोराक भेटयलोली पोरजां तुमी जातल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उतराक जबाब. सर्वेस्पोराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. म्हणुया, सर्वेस्पोराची समूट सांबाळटात ती खरेंच नितोळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पोराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोडटात ती खरेंच सुकेस्त. म्हणुया, सर्वेस्पोराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगोड केल्याय. तुजे कुशेक सोडा पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं. जबाब. सर्वेस्पोराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिन भासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी कुशी म्हाका कधीच सांडूं नाका. म्हणुया, सर्वेस्पोराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ मरणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एकदां चिंतून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशा बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्याचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशें करतात की ना? आनी तुमच्या भावंडाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अनपावटी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सुपूर्ण तशीच तुमी सुपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Magani tuka Krishna. भाव भयणो, एक इटालियन प्रोवर्ब हे भाशेन आहा. इफ यू हॅव 50 फ्रेंड्स इट इज नॉट इनफ. इफ यू हॅव वन एनिमी इट इज टू मच. म्हणल्यार जरी तर तुका 50 इश्ट आसात ते तुका कडेन पावचे ना, तुवें अदीक इश्ट करूंक जाय. पूण जरी तर तुका एकूच दुस्मान आसा तो तुका खूब सुबेज तुज्या जिविताक. मार्टिन लुथर किंग हाची खबर बाबून जायते पावटी घडयेक आमी आयकल्या. द ब्लॅक अमेरिकन्स म्हळ्यार काळे कातीचे अमेरिकन जे आसले तांचे खातीर तो खूब झुजलो. तांचेर जायते वायट धुमाळो आक्रमण करताले आनी जायते ताणें सोंसले. आनीक आपले एके फामाद भाशणान तो अशें म्हणटा,
ते भाशणाचें नांव लव युअर एनिमीज. तो म्हणटा वी शॅल मॅच युअर कॅपेसिटी टू इन्फ्लिक्ट सफरींग बाय अ कॅपेसिटी टू एंड्युअर सफरींग. वी शॅल मीट युअर फिजिकल फोर्स with a soul force. Do to us what you will, we shall still love you. म्हळ्यार जरी तर तुमी आमकां दुमाळो दितल्यात तो दुमाळो आमी भोगतल्यात. जरी तर तुमी आमकां कुडीन वायट करतल्यात आमी तुजे लागीं ओतम्यान आमी झुजतल्यात. जरी तर तुमी आमकां कितलेय वायट करतल्यात पूण आमी तुजो मोग करतल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानान बाबीनो जेजू आमकां एक खास शिकवण दिता. तुज्या दुस्मानाचो मोग कर आनी तुका पिडापीड दितल्या पासत माग. जेजू पयलेच सोडून आमकां उगडास करता. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस करतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. अशें बरयलोलें आसा अशें जेजू म्हणना. कित्याक जरी तर आदल्या कोरान पळयल्यार खंयसरूच बरोवंक ना तुज्या दुस्मानाचो द्वेस करूंक. बरयलोलें आसा तें तुज्या पेल्याचो मोग करचो. पूण तांकां तांचो समोद आसलेलो तो म्हणल्यार तुज्या पेल्याचो जरी तर मोग करता जाल्यार तुज्या दुस्मानाचो तुवें द्वेस करूंक जाय. अशें तांणी समोज घेतलेलो ह्या शिकवणेचो. आनी ह्याच खातीर बाबून खंयसरूच बरोवन दवरलोलें अशें आमकां मेळना. आनीक जुदेव सोसमताले इट वॉज लेजिटिमेट एंड रायट टू हेट युअर एनिमीज. म्हळ्यार तुज्या दुस्मानाचो द्वेस करूंक सारकें आसा अशें ते सोसमताले. आनी ह्याच खातीर ते कायदो पाळटले ते म्हळ्यार द लेक्स टॅलियन, आय फॉर एन आय, टूथ फॉर अ टूथ. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत. तूं म्हाका वायट करता जाल्यार हांवूय त्याच मापान तुका वायट करतलो. पूण आज जेजू एक किरीत शिकवण आमकां दिता. टू लव द एनिमीज इज अ क्रिस्टियन वर्च्यू. जरी तर बाबून दुसऱ्या धर्मांनी आमी पळयल्यार सोंपेपणी हें आमकां मेळचें ना. ही शिकवण मेळूंक अवघड. दुस्मानाचो मोग करूंक ही शिकवण आमकां सोंपेपणी खंयसरूच आमकां मेळची ना. ही जावन आसा बाबून आमच्या क्रिस्तांव धर्माची खाशेली शिकवण. आनी ह्याच खातीर जायतीं आमी उदाहरण आमी घेवंक जाता. राणी मारिया, तिका कितले फावटी सुर्येन तोपून तिका जिवेशी मारली. पूण ताचे फामिलीन तिका मारतल्याक बोगशिलो आपलोच भाव कसो ताका घेतलो. आज बाबूनो जेजू आमकां हीच शिकवण दिवंक सोदता. टू लव एन एनिमी इज नॉट नॅचरल. म्हळ्यार आमच्या सैमान तें ना दुस्मानाचो मोग करूंक. आमच्या सैमान आसा तें म्हळ्यार आमकां बरें करतल्याक बरें करूंक. आमच्या इश्ट मित्रांचो मोग करूंक. आमकां आमच्या भावंडाचोच मोग करूंक तांकां सलाम करूंक आमच्या सैमान आसा. पूण जेजू आज आमकां शिकवण दिता ती म्हळ्यार लव इज नॉट जस्ट अ फिलींग, इट इज अ चॉयस. म्हळ्यार आमच्या भावंडांनीच आमी मोग करूंक जायना. मोग म्हळ्यार एक पर्याय. लव इज अ चॉयस. वी चूज टू लव आवर एनिमीज. ह्या किरीत काळान बाबून आमी आसा, प्राचीत काळान आसा, देवाच्या कृपेच्या काळान आमी आसा. आनीक जें कितें आमच्या जिविताक अवघड, जें कितें आमकां सोंपेपण करूंक जायना तें आमी ह्या काळान करूंक आमकां एक खेरीत संदी देव फावो करता. तर हे संदेचो आमी फायदो काडून आमकां आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करूंक पिडापीड दितल्या पासत मागूंक आमकां कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागून घेवया. पिटोवणे वेळार गायन गावया C18 याज्ञिक उंडो समोर पितांव, पेज 36. C18 पेज 36. Yagnij undo somor pitāv, Amcimona somor pujav, Atmikuno to jar kordav,
Krista rogotto condita, biuncami ai ti savia. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेतार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मोहिमे आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमची जिणेची भोक्ती तुका मानच्याक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटून ताच्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय असो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना उगुणाचे तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच सुबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकणटा. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Barazzo sorvespor tu, sorganizo sa, vola tuja moj bova, sorgi tu kasoj soj, 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 soj. Sorvesporacinavi, je tata kasoj soj, usorgi tu kasoj soj, 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 soj. बाबा, करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकाच्या बोक्सणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गुटपूर गोठूया. Sumia Gesù amico locato, ani calci pieto, ti pagi tu vuoi buon Gesù, amico moron Golgotha. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी नोकडास करता आनी हो जिवितात सोंड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रोखो शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विश्रायलेले पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडय. पूण नौजवानपणाचो बरो सुदरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तू इश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोली तुमकां मावल पळोवंक फावो कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. कोर मरी देवाची माई सांगती बगेन धरमदत्ता आनी सरकाडी तुका मानवल्यात सगळे भोगता बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाटय. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सांगातान सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसार आमचो दिसपटो गिरास आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची आनी आमकां तावणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोंदरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय रासोड चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. तुमचे भितर येवचें म्हाका पावना, तुमचे कसल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D47 सोय प्रीती मोग वस्ता पेज 75. D47 पेज 75. Jesu'cia moga, Jesu amce dado spor, aludari morte por, nectai che le excita, amca Jesu'cia moga,
सोय प्रीती मोह तोय देवाची रासा सोय प्रीती मोह वस्ता तोय देवाची रासा सोय प्रीती मोह तोय देवाची रासा सगळी आमी उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या मिसार तुजें उतर आयकून सुर्गेची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या. ती पाळून तुजी शांती आमी आनी बुसवण आमकां निरंतरी मेळूं. तूं आमचो मोगाळ बाब देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणानूय तुवें आमकां पोसलें. तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदां राख आनी सांबाळ. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. तुमची सवय आनी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाक गायोन गावुया आय 9. जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेता. पेज 119. आय 9 पेज 119. Jesus.